हे जायना पाद वचना संडास सारको जायना मदीं लूज मोशन जाता मदीं संडास कॉन्स्टिपेशन जाता म्हणजे चेंज जालो सी कॅन्सरचे यू हॅव टू डायग्नोसिस इज व्हेरी सिंपल एक्चुअली समटायम एनी चेंज युअर नॉर्मल बिहेवियर न्हय इन सिम्पटम्स यू मस्ट सस्पेक्ट आफ्टर द एज ऑफ 40 म्हणजे तुझ्या सगळें मुतू नॉर्मल जाता तुका दिसता की मुतान रक्त आयलें यू हॅव टू सस्पेक्ट रक्त पडप म्हणजे कॅन्सर जालो अशें म्हणना हांव परत तुमकां सांगता हांव जे सांगता सिम्पटम पूण तुवें सारक्यो स्टडी करून इन्व्हेस्टिगेशन करून सांग आतां अशी परिस्थिती आयल्या की दोतोराक तूं वचून मेळून आयलो आनी ना आपूण दोतोराक मेळो शिकारान ताणें आपल्याक तपासलो आनी सांगलें आपल्याक कांय ना म्हणून फर्स्ट टायम नॉट पॉसिबल कित्याक हांव सुद्दां तुका सांगूंक शकना की तुका कॅन्सर ना म्हणून हांव सदांच म्हणटा की पेशंटाक कॅन्सर ना म्हणून सांगप इज मोर डिफिकल्ट दॅन आसा म्हणून सांगप कित्याक म्हाका हाताक लागलो कितें म्हाका कळटा की तुका आसा म्हणून पण सपोज म्हाका कांय लागना जाल्यार म्हाका इन्व्हेस्टिगेशन करची पडटा तुका 100% शुअर जावपाक की तुका कांय ना कित्याक यू आर विथ अ कॉन्फिडन्स तूं म्हजे कडेन येता की आपल्याक कॅन्सर आसा काय ना तें सांग आनी हांवें तुका कांयच करनासतना सांगप की ना तुका ना म्हणून आनी 2 म्हयन्यांनी तूं येतलो येदी व्हडली गाठ घेवन दॅन इट्स अ प्रॉब्लेम सो दॅट्स वाय इन्व्हेस्टिगेशन आयज हातान आसतना पयलीं एक आय कॅन अंडरस्टँड 25 वर्सां फाटीं जेन्ना आमी प्रॅक्टीस केन्ना कांय नाशिल्लें अल्ट्रासावंड ऑल्सो वॉज जस्ट कमींग आनी तेन्ना तूं हाताचेर सगळें करतालो डायग्नोसीस इज नाडी परीक्षा बी ह्यो पयलींच्यो गोश्टी पूण आतां वेन एवरीथींग इज अवेलेबल आय नो समटायम्स यू हॅव टू पे फॉर इट बट नाय जाल्यार तूं GMCन किंवा गव्हर्मेंट सेक्टरान सुद्दां वचून ते इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आसा विदावट इन्व्हेस्टिगेशन तूं आयज सांगूं शकना प्रॉब्लेम दुसरें आसा की गव्हर्मेंट सेक्टरान प्रिव्हेन्शन फॅक्टराचेर खूब कमी भर दिलो वता म्हणजे थंयचे अशें बाबा पॅकेजीस आसता पळय प्रायवेट हॉस्पिटलान तशें थंय नासता म्हणजे लोक येता न्ही कोणी आपल्याक आसा काय ना ते पळयल्यार ते तुका कडेन पळोवचें सुद्दां ना GMCन कित्याक तांचे कडेन इतको प्रेशर आसता तूं ट्रीट जांकां जाला तांकां तो म्हणटा तुजें कांय ना रे तुका तूं आनी कित्याक हांगा येता मागीर तूं प्रेशर घालून केन्ना तुजें इन्व्हेस्टिगेशन कर पण जे पॅकेजीस आसतात त्यो पॅकेजीस प्रायवेटान आसतात लिटल कॉस्टली आसतात पण त्यो तुवें करून घेवपाची गरज आसा एक वर्सान तरी एकदां एक ती आपल्या आफ्टर 40s यू मस्ट एक्झामीन युअर सेल्फ म्हणजे ती सगळी टेस्ट करप गरजेचें आसा डॉक्टर तुम्ही म्हटलं ना की आता खुबशे थोडे टेस्ट पॅकेजीस पण हाती खंयच्यो टेस्ट म्हाका थोडे अननेसेसरी आसतात न्हय आतां फॉर एक्झाम्पल तुम्ही म्हटलं की बाबा ह्या मनशाक जाका समज मातशें कितें संडाचे इरेग्युलरिटी आसा यू वॉन्ट टू गो फॉर कोलोनोस्कोपी सगळ्यो टेस्टी करत न्हय जाल्यार इट इज नॉट पॉसिबल टू कम टू एनी कंक्लुजन पण रिजनेबल तुका सिम्पटम्स कांय ना लायक तुवें संडासाची तुका जाय न्हय स्टूल कर मरे सिंपल संडासाची टेस्ट कर आनी भितर ब्लड आसा काय ना ते पळय करेक्ट यू डोंट हॅव टू डू कोलोनोस्कोपी फॉर एवरी पेशंट सपोज ती ना ब्लड ना देन यू आर जस्टिफायड इन वेटिंग पण ताका जर सिम्पटम आसा की संडास जाता असो दिसता पूण जायना आनी संडासान जर रगत ना जाल्यार तरी तुवें करपाची गरज आसा म्हणजे पेशंट सिम्पटमॅटीक पण सपोज असोच आयलो तूं आनी सांगलें आपल्याक आसा काय ना ते पळय जाल्यार हांव सिंपल तुजी स्टूल टेस्ट करतलो आनी तुका जर 3 सॅम्पलां जर केली आनी 3 हातूंनी जर रगत ना अनलायकली दॅट यू हॅव कॅन्सर सो दादल्यांनी न्हय आमी नॉर्मली कितें करता चेस्ट एक्सरे करता एक सिंपल ब्लड टेस्ट करपाची CBC म्हणजे लुकेमिया बी तसलें कितें आसा जाल्यार पळोवपाक चेस्ट एक्सरे केलो जाल्यार तुका एक अदमास येता हांव ना म्हणना 100% कित्याक चेस्ट एक्सरेचेर खूब जर मिस जातात पण एटलिस्ट कितें तुका कळटा एक फेर आयडियाक येता अल्ट्रासावंड एबडोमेन पेल्वीस व्हेरी इम्पॉर्टंट चीप इन्व्हेस्टिगेशन एंड यू कॅन डिटेक्ट लिव्हर स्प्लीन सगळे किडनी बिडनी सगळे सॉलिड ऑर्गन मेळटा PSA एक करचो पडटा इफ यू आर मोर दॅन 50-60 म्हणजे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन CEA म्हणून एक लिव्हराचे आसता ते एक करूंक जाय आनी CA 19.9 म्हणजे पॅन्क्रियस आनी स्टूल फॉर तुका सांगलें तें स्टूल हे जर टेस्ट करत वीच आमी म्हाका दिसता आमी सद्या पॅकेजीन ते अरावंड आमी सद्या केल्या पॅकेज ती अरावंड 1000 रुपयान मेळटा सो बेसिकली फॉर 1 मंथ आमी दवरल्या एक्चुअली कॉस्ट इज अरावंड 4000 पडटा सो बेसिकली दिस टायप ऑफ थिंग म्हणजे थोड्याश्यो जर तेणी रुटीन इन्व्हेस्टिगेशन जर इन्क्लूड करत किंवा थोडेशे मातशे हेल्थ अवेअरनेस आसत बायलांचे सेपरेट आसतल्यो बायलांचे थोडे एडिशनल करचे पडटा CA 125 मागीर तांचो युट्रस ओवरीचे ते स्पेशल पेल्विक अल्ट्रासावंड करचो पडटा ब्रेस्टाची मॅमोग्राफी करची पडटा तरी म्हाका तुम्ही सांगले ते म्हणून म्हाका दिसता लॉट ऑफ फॅसिलिटीज अवेलेबल इन गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशन आनी ताचो योग्य तो टायम नासता टायम इज बिकॉज हांव तूं म्हणटा कॅन्सर जाल्ल्या पेशंटाक तुमी एका म्हयन्यान डेट दिता कळ्ळें न्ही आनी तूं म्हणटा तुका कांय ना तुका प्रायोरिटी ताजेर कशी दिवं अशें म्हणजे प्रेशरायज फॉर टायम बरोबर म्हाका सांग डॉक्टर आतां लेट्स स्टार्ट विथ म्हणजे ब्रेस्ट कॅन्सर गोंयांत तुमी म्हणटा बरोच कॉमन आसा त्या मानान इन पार विथ द मेट्रो इफ यू टेक ना मेट्रो सुद्दां न्ही इफ यू टेक अ सिंगल ऑर्गन breast cancer is 20% of the total disease or burden on Goa, including male, female धरून ना सगळे धरून म्हणजे आम्ही 1000 जर नवे कॅन्सर पेशंट जर वर्साक आमी पळयतात न्ही 200 पेशंट
ब्रेस्ट कॅन्सरचे, स्तनाचे कॅन्सर, स्तनाचे कॅन्सर 100 तुझ्या आतड्यांचे कॅन्सर, 100 अराउंड 100 इज लंग कॅन्सर आणि बाकीचे कमी आहा सगळे. पण एक सिंगल ऑर्गन इज अ बिग हे तुका हेड एंड नेक बी कशें आहा तुका जीभ हे ते सगळे धरून ते अराउंड 22% जाता. बट ऑल फुल हे बरोबर. डॉक्टर म्हाका कॉल आसा. हॅलो हॅलो. हां हय उलय. विचार. हॅलो. हां विचार. डॉक्टर हय उलय. हांव म्हाका तें हेजें टेस्ट केलेलें तितून तेणें सांगलें की प्रोस्टेट ग्लॅन्ड भितर कितें मातशें डावट आसा म्हणून डिफेक्ट आहा म्हणून मातशें कळोंक जाय आसलेलें म्हाका. नाही ते PSA म्हणून टेस्ट केल्या, रक्ताची टेस्ट केल्या का सोनोग्राफी केल्या? सोनोग्राफ होय केलेली. नाही PSA म्हणून ब्लड टेस्ट केला ना सोनोग्राफ टेस्ट केलेली. सोनोग्राफीचेर केला म्हणजे बेसिकली 50 वर्षाच्या वयल्या दादल्यांची खंयची सूज असता ती प्रोस्टेट हो वाडिल्लो असतात नॉर्मली, पण जर भितर कॅल्सिफिकेशन आसा किंवा तो बोटाक घट लागता तपासतना आणि PSA म्हणून एक टेस्ट आसा ब्लड टेस्ट, इट्स व्हेरी सिंपल टेस्ट. आयज केलो रिपोर्ट तुका दुसरो मेळटलो रिपोर्ट. तो जर चड आसा देन यू हॅव टू वरी. तो जर नॉर्मल आसा जाल्यार इट इज अ सादें प्रोस्टेटचे दुयेंस आसूं शकता. म्हणजे बेसिकली तुम्ही तुमच्या कन्सर्न डॉक्टराक मेळात किंवा सर्जनाक मेळात, तो तुमकां गायड करतलो अशें ऑफ हँड म्हणजे अशें तकलेन काय दवरूं नाकात. टेक इज ओपिनियन. आय थिंक दॅट विल सॉल्व. PSA केल्यार पुरो टेस्ट. हय म्हणजे इट सिंपल टेस्ट आसा. डॉक्टर आमी उलयताले ब्रेस्ट कॅन्सरा विशीं. म्हाका सांगा की अशी जेन्ना खुबशे तुमी म्हटलें की दुखना आनी पेशंट निर्धास्त रावतात, म्हाका दिसता की खुबशे दुखता ते बरें दोतोरा कडेन वयतात. न्ही ते पेशंटाचो एक कन्सेप्ट आहा न्ही की आपल्याक जो पर्यंत सामके त्रास जायना न्ही तो पर्यंत दोतोरा कडेन वचचो ना. आनी बायलांचे जर तूं पळयत न्ही जाल्यार ती आंगार काडपाची एक आमच्या हांगा एक स्टायलूच जाल्या ती. म्हणजे तांकां एक निमित्तच जाय न्ही की दोतोरा कडेन न वचपाक. बरोबर. थोड्यांक चड दोतोरा कडेन वतात, तांकां कांय ना तांकां ती चड येतात दोतोरा कडेन. पण आसा न्ही तांगे सुरळ आयज कितें जात्रा, खंयचे 16 सोमार, खंयचे मागीर लग्न, खंयचे सोयरी केव मरतात, हे करतात. शेजाऱ्याची सोयरी काजालसो तिका लागता. कोण आपूण म्हणटा बँकेचें कितें जातलें, आय हॅव टू वर्क इन अ बँक, मागीर थंय गव्हर्मेंट आपल्याक लीव मेळना, हें मेळना. म्हणजे हेल्थ कम्स एज अ लास्ट सगळ्यान. बरोबर. बाकी सगळें तुजें पयलीं. सो आय वॉन्ट टू जस्ट सेंड अ मेसेज टू देम दॅट युअर हेल्थ इज अ प्रायोरिटी. बिकॉज इफ युअर हेल्थ इज ओके हे सगळें तुका लागू जातलें. फाल्यां प्रॉब्लेम जाले आनी मागीर ते सगळें घेवन बसून कांय फायदो ना. बरोबर. डॉक्टर आनी एक मातशें विचारता की खुबशे आतां लोकांचो समज आसा की आतां एकदां समज कॅन्सर जाला की ते इनिशियली म्हणजे लोक आतां रोखडे म्हणजे गर्भगळीत जाता. तांकां दिसता की आतां जालें सोंपलें, आतां हाका उपाय ना. दे ऑल्सो सी पळय आपले फायनान्शियल रिसोर्सीस लिमिटेड आसा, आतां पयशे लागतले आनी तरी आसतना आपूण आपले इम्प्रूव जावपाक एडवर्टायजमेंटूय तशेंच करतात. ते पळोवन आले कॅन्सर जालें म्हणटकच मोबायल वता टूक वता. इट इज एक्चुअली फॅक्ट. बट आय एग्री विथ यू दॅट कॅन्सर म्हणटकच एक गच्च करून पयलीं आंग काडपाचें हें आसा अजून पर्यंत आसा. एक फियर आसा की डिस्पायट ऑफ स्पेंडींग मनी आय विल नॉट रिकवर. बट that's what I am telling you. That if you come early, if you are coming in stage 1 and 2, you have got equivalent chance like a diabetes. बरोबर. डायबिटीसान तुका जर डायबिटीज जाय जाल्यार ओवर अ पिरियड ऑफ 20 years 10% ते 15% भितरले बेगीन मरतले. एग्री मरे. हायपर टेन्शन ऑल्सो मरतले. पूण तुका जर फाल्यां कोणें सांगलें तुका डायबिटीज आहा तुका भंय दिसता, तुका भंय दिसना. बिकॉज म्हणटा डायबिटीज आहा, प्रेशर आहा, गुळयो घेतले, मातशें डायट एडजस्ट करतले, मातशें पासयो मारच्यो पडटल्यो, जालें. पण तेच जर तुका सांगलें हांवें जे तुका एक कॅन्सर आसा, ऑपरेशन करतकच आनी सगळें ट्रिटमेंट घेतकच तुजो चान्स ऑफ डायींग इज अराउंड 10%, जाल्यारूच तूं जीव सोडटा. बरोबर. बिकॉज इन स्टेज 1 ब्रेस्ट कॅन्सर सर्वायवल इज 90%, स्टेज 2 इट इज 80%. So anyway in curable phase आहा न्ही फर्स्ट एंड सेकंड, तातूंत तुका सर्वायवल इज गुड एंड ऑलमोस्ट नॉर्मल लायफ. अच्छा डॉक्टर म्हाका एक प्रश्न आसा. हॅलो. 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 Good evening, doctor. Good evening. And doctor, I just wanted to know what are the symptoms for the cancer to start, because I am suffering from 2 years. One side is burning and numb, like when nerve got pressed or something. I don't know whether nerve affects you like cancer or something. One thing I can assure you, 2 वर्सां जर तुका एक सिम्पटम आहा न्ही आणि तुका अजून पर्यंत तू जितो आसा न्ही म्हणजे तुका कॅन्सर ना. No, 100%. What is happening now? सी कशें आहा न्ही, ऐक म्हजें ऐक पयलीं, म्हजें ऐक. अ सिम्पटम म्हणजे जे तुका त्रास जाता ते 2 वर्सां तुका आसा, ताजो ट्रिटमेंट तुका कांय जावंक ना, तुका बरें दिसूंक ना आनी ते जर तशेंच चालू आसा 2 वर्सां, हांव म्हणटा 2 वर्सां हें इम्पॉर्टंट. 2 years इज अ बिग टायम फॉर एनी कॅन्सर टू म्हणजे तसो उरपाक एका जाग्यार उरचो ना कॅन्सर केन्ना. सो तूं पयलीं तकलेंतलें काडून उडय न्ही की तुका कॅन्सर आहा म्हणून. जो पर्यंत तुजो कॅन्सरचो शब्द जे तकलेन दवरतलो न्ही तूं बरो जावचो ना.
कॅन्सरचो कार्ड येस तुका बारीक कशें प्रेशर बिशर नव खंय डॅमेज जावंक शकता कळ्ळें न्ही. One thing, doctor, but how does we come to know the cancer? It's like, what are the ताका problems? टेस्ट करच्यो पडटल्यो तुका कळ्ळें न्ही. यू मे हॅव टू डू सम रेग्युलर टेस्ट. आतां आमी उलयताले वदळ त्यो टेस्ट सगळ्यो जर करत सिंपल टेस्ट जाल्यार एटलीस्ट यूल नो. आनी तुका स्पेसिफीक एक नव खंयचे उजव्या हाताचे प्रॉब्लेम आहा जाल्यार मानेची करून पळोव येता, पांयाचो प्रॉब्लेम आहा जाल्यार कमरेचे करून पळोव येता. सो ते तुजे लोकलायज तुज्या दोतोराक जर हाडाच्या दोतोराक किंवा न्युरोलॉजिस्टाक दाखयत जाल्यार आय थिंक यू कॅन सॉल्व युअर प्रॉब्लेम. बट आय कॅन एश्युअर यू विथ युअर तुवें सांगला न्ही तातूंत तुका कॅन्सराचें दुयेंस नासतलें आनी 100% शुअर. डॉक्टर Okay, thank you. आमी आतां डॉक्टर उलयताले की म्हणजे हो जो लोकांचो गैरसमज आसा की कॅन्सर जालो म्हणजे ते इवन सपोज युअर इन द फर्स्ट ऑर सेकंड स्टेज तरी सुद्दां नाही इट इज आमी पळयता न्ही आमी दिसाक एवरी डे. म्हणजे कशें आहा पयलीं म्हणजे पेशंटाक आमी फर्स्ट टायम आमी नॉर्मली केन्ना सांगना कित्याक यू हॅव टू डेवलप लिटल रॅपो विथ द पेशंट. एकदम फटाक करून फाल्यां तुवें सांगलें तुका कॅन्सर आहा जाल्यार ती कलकलता. आमी अशें ट्युमर आसा बारीकसो अल्सर आसा एक बारीकशें ऑपरेशन करचें पडटलें देन वी स्पीक विथ द रिलेटिव्स एवरीथींग. पण आमचे रिलेटिव्ह मातशे तसलेच आसता सगळे जाण. दोतोर ताका सांगू नाका, दोतोर ताका सांगू नाका, हाका सांगू नाका, ताका सांगू नाका, तो सगळ्या लोकांक सांगतलो. आनी आमकां एक एकदां म्हाका जाल्यार अशें दिसता की समटायम्स सुरवाती तिका मातसो धपको बसता पूण तिका जर खरें सांगत आनी दोतोरा कडसून कळत इट इज बेटर देन तिका कुशीकसून कोणें नर्सीन मदींच एक स्टेटमेंट करप किंवा एक वॉर्ड बॉयान ताका म्हणप आनी कोणें म्हणप आनी तिका मागीर दिसता की अरे आपूण दोतोरा कडेन आयली आनी टुडे दोतोरान आपल्याक खरें कितें तें सांगूं ना. सो आमी कशें करता एक अंदाज बांदता तूं उलयतना पेशंटाक कळटा न्ही की तुका सगळें खरें सांगचें काय मातशें डिले करचें काय अशें मातशें हेवटेन तेवटेन सांगचें म्हणजे यू कॅन अंडरस्टँड एक जजमेंट येता न्ही तो ताजी सगळी स्कील दोतोराची एक्चुअली थंयच आसता ती कशें सांगपाचें तें. बिकॉज इतकी वर्सां जालीं पण समटायम्स तो नवो पेशंट आयलो न्ही कितें सांगपाक ते म्हाकाय अजून पर्यंत मातसो कच्चो जाता भितर काय कितें करप. बरें डॉक्टर म्हाका एक सांगा की आतां लॉट ऑफ जशें जालें की तुमी म्हटलें की काळ आशिल्लो जेन्ना अल्ट्रासावंड नाशिल्ले हे सगळे कोलोनोस्कोपी हे ते स्कोप आनी इतके मिनी म्हणजे की होल्स हे नाशिल्ले तरी सुद्दां लोकांचो जो स्टेज हळू इम्प्रूव जायत वरले कित्याक तर नवे इन्वेस्टिगेशन्स आयले, लायन ऑफ मॅनेजमेंट आयले. तर हे जे नवे मॉडेलिटीज आयले मॅनेजमेंटान ताचो कितपत फायदो जाला पेशंट? नाही ताज्या खातीरूच अर्ली डायग्नोसीस जाता. मॅनेजमेंट नाही पयलीं डायग्नोस अर्ली जालो न्ही की देन वी ट्राय टू सेव द ऑर्गन. पयलीं कशें आशिल्लें पयलीं ब्रेस्ट कॅन्सर जालो न्ही तुका तो बारीक आसूं मोठो आसूं कितें आसूं सगळी ब्रेस्ट काडटाले. लॅरिंजल कॅन्सर जालो लॅरिंग्स काडून उडय, जिबेचो कॅन्सर जालो जीब काडून उडय. आयज कितें आहा बिकॉज ऑफ एमआरआय जी अर्ली डायग्नोसीस जाले तुका तितकेच करूंक मेळटा सर्जरी. मायक्रो कॅल्सिफिकेशन घेवन लोक येता आतां. म्हणजे हांव आतां 30 वर्सां जालीं म्हाका प्रॅक्टीस करता. ताज्या पयलीं जेन्ना आमी येताले तेन्ना कोण आमी मायक्रो कॅल्सिफिकेशन करून पळय नाशिल्ले कोण केन्ना येयनाशिल्ले कोण आमचे कडेन. आयज टू पीपल कम फॉर स्क्रिनींग मायक्रो घेता मागीर मायक्रो ते काडून ऑक्सिजन काडून ताजोय एमआरआय करचो पडटा. ते काडटा ते स्पेसिमेनाचो ते आयला काय ना भितर आनी मागीर तो हिस्टोपॅथॉलॉजी धाडटात. सो इट इज लायक क्युरेबल सामकें विथ अ स्मॉल सर्जरी जाता. म्हणजे लॉट ऑफ निवर प्लस आतां आमकां एक प्रश्न आसा. हॅलो हां डॉक्टर. हय डॉक्टर न्युक्लियर थेरपी म्हळ्यार कितें कॅन्सरा खातीर करतात ते? न्युक्लियर थेरपी म्हणजे इट कॅन बी यूज फॉर मेनी अदर्स पण मोस्ट कॉमनली वी यूज इट फॉर ट्रिटमेंटा खातीर जाल्यार थायरॉयड कॅन्सरान वापरता आमी. थायरॉयड कॅन्सर आसा न्ही ताका आमी कितें करता पयलीं ऑपरेशन करून थायरॉयड सगळो काडलो न्ही की मागीर तुजी बॉडी बिकम्स लायक की थायरॉयड जाय अशें आपल्याक थायरॉयड जाय मागीर ते आमी एक डाय घालता टॅक्नेशियम म्हणून 99 वीच इज आयोडीन टॅग करून ते मागीर खंय एब्झॉर्ब जाता ते पळोवपाचें. आनी जर सपोज खंय दाखयता की हांगा आसा म्हणून जाल्यार एक आमी आयोडीन तुका रेडिओ एक्टीव आयोडीन पिवपा दिता वखद इल्ले 30 मिलीक्युरी बी इल्लेशें पिवपाचें 1 in 6 months ते पिवपाचें. पण ते बरें जाता. दीस इज कॉल्ड एज लायक अ ट्रिटमेंट ऑफ न्युक्लियर मेडिसीन जाता. प्लस थोडे पीएनईटी आसता म्हणजे पॅरानिओप्लास्टीक जशें आसता न्ही थोडे पीएनईटी तेय तातूंतसून मातशें क्युरेबल जावंक शकता. पूण चडशें आसा न्ही बोन स्कॅन बी करता आमी म्हणजे तुका हाडाक कॅन्सर पावला काय ना किंवा तुजे किडनीचें फंक्शन कशें आसा तुका रिफ्लक्स आसा तातूंत न्युक्लियर मेडिसीन इवन हार्ट एटॅकान तुज्या हार्टाक डॅमेज कितको जाला तो न्युक्लियर मेडिसिनान कळूं शकता. म्हणजे डायग्नोस्टीक पर्पज. थेरपेटीक हातूंत तुका चडशे थायरॉयडानूच आमी वापरतात. डॉक्टर म्हाका दिसता ही कार्यावळ एक ल्हानसो विसव घेवया आनी परतून सुरू करूया.